बेहिशोबी मालमत्ता केशीत विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकरांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर पणजे खासा कोर्टात सुनावणी सुरू। सोमारा कोर्टान सरकारी आदवोगादाचो आर्ग्युमेंट आयकलो। बाबूच्या अटकपूर्व जामिना आड आदवोगादान दावो केलो तो असो। मुंबयचे 3 प्रायव्हेट कंपन्यांकडच्यान 5.5 कोटींचे रीण घेवन केरळात प्रॉपर्टी घेतल्या। एसीबीन 3 कंपन्यांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो, तांकां त्या कंपन्यांचो पत्तो लागना। कसलीच सेक्युरिटी घेनासतना 3 कंपन्यो 5.5 कोटींचे रीण कशें दिवंक शकतात? इन्कम टॅक्स विवरणात ही प्रॉपर्टी डिक्लेअर केल्या म्हूण बाबू कवळेकार सांगता। रिटर्नात मालमत्ता डिक्लेअर केली हाचो अर्थ ती कायदेशीर पैशांनी घेतल्या असो जायना। पैशांचो निश्चित स्रोत कळपाक बाबूची कस्टडीत चौकशी जावंक जाय। The question was that the applicant had argued that he has shown this unsecured loan in IT returns. Now, Supreme Court in Jayalalitha's case has categorically stated that filing income tax returns is no explanation under Section 13(1)(e). So, filing of income tax returns has no material bearing as far as his disproportionate assets is concerned. That is not a satisfactory explanation to the provision of law. सरकारी आदवोगादाचो आर्ग्युमेंट 13 ऑगस्टाक फुडें चालू उरतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।